आज गुढीपाडवो आणि पाडव्याच्यो सगळ्यात पयली समेस्त गोंयकारांक खूब खूब शुभेच्छा। पुराय दिवाळी, लक्ष्मीपूजन, पाडवो आणि भाऊबीज पाडव्याच्या निमित्तान गायीची पूजा करप ही तशी परंपरा गोंयांत महाराष्ट्रात खूब मोठ्या प्रमाणात आसा। दर वर्सा आमच्या गोमंचल डेअरीचेर येवन गायीची पूजा करप सातत्यात करीत आसा। ह्याय वर्सा आमचे गोमंचलाचे चेअरमॅन आमचे बाप साळकर तशेंच आमचे पुराय सध्या गोमंचल पळोवपी मिस्टर भट, सुभाष आनी बाकीचे सगळे असंख्य कार्यकर्ते हांगासर आसात। हांव परत एकदां म्हणजे मनाक एक समाधान, आनंद जशें आमी म्हणटा तशें गायीची पूजा केल्या उपरांत मेळटा। त्याच पद्दतीन ह्याय वर्सा आमी आमच्या गायींची सगळ्या पूजा केल्या उपरांत आनी तांकां खास करून पोळो तांकां स्वता दिल्या उपरांत एक जे मनाक समाधान आसता तें वेगळेंच समाधान आसता। परत एकदां म्हणजे गोंय सरकार स्टे कॅटल आसतले किंवा आमी घरांत आतां सद्या गायी दवरपा खातीर 150 रुपया तेंच्यांनी गोवन गाय जी आसा ट्रेडिशनल ब्रीड गाय तांकां घरांत सांबाळच्यो आनी प्रत्येकाक 4 गायी सांबाळपाक सुद्दां आमी 150 रुपया पर्यंत तांकां पर डे दिता। म्हणजे जर 4 गायी जर सांबाळ्यो तश्यो पळोवंक वचत जाल्यार जवळपास 600 रुपया पर दिसाक फक्त गायींचो सांबाळ घरा कडेन बांदून दवरपाक आनी तांची काळजी घेवपा खातीर आमी दिता। म्हाका दिसता हें जरी कोणी गांवांतल्यान जी कुटुंबां आसा तेंच्यांनी गायी रस्त्यार सोडल्या, तांच्यांनी आपल्या गायीक जर सांबाळ्ळे जाल्यार स्टे कॅटलाचो जो आमकां प्रॉब्लेम क्रिएट जाता तो अर्दो प्रॉब्लेम बंद जावंक शकता। ह्या शिवाय स्टे कॅटल मॅनेजमेंट स्कीम ही सातत्यात आसा। गायीक जर आमी गोमाता म्हणटा जाल्यार आपली आसलेली गायी तिची काळजी ही स्वताय घेवची, सरकार घेतात बट ती स्वता घेवपाक सुद्दां सरकार आनीक पयशे दिता। म्हणून म्हाका दिसता समेस्त गोंयकारांनी जे गांवांत रावता तेंच्यांनी गायक जे रस्त्यार सोडल्या तिका रस्त्यार सोडून ते गायकूय त्रास करचे न्ही आनी लोकांकूय त्रास करचे न्ही। त्या गायची काळजी आपूण घेवची आनी पर डे बेसीसचेर आमी जे पयशे दिवपाक तयार आसा ते पयशे म्हणजे 4 गायी फाटल्यान 600 रुपया, इट इज नॉट लेस अमावंट पर डे। म्हाका दिसता दिसावड्याच्या पेक्षा सुद्दां चड अमावंट आसा। ताजी आनी अशा पद्दतीची स्कीम पुराय भारत सरकारात आनी खंयच्याच राज्यांत काडूंक ना। ती ह्या स्किमीचो लाभ समेस्त गोंयकारांनी घेवचो आनी गांवांतल्यान आपल्या गायीक आपल्या कंपाउंडा भितर सांबाळच्यो, आमच्या वेटरनरी डिपार्टमेंटा कडेन रजिस्टर्ड करचें जाल्यार खऱ्या अर्थान ती गोसेवा जातली। काही जाण फक्त म्हणपा खातीर गोसेवा म्हणू नाकात, तर त्या खऱ्या अर्थात स्टे कॅटल मॅनेजमेंटच्या बरोबरूच आमकां गोसेवा करपा खातीर ही बरी संद गोंय सरकारान आमच्या दिल्या। त्या खातीर समेस्त हांव परत एकदां सगळ्या गोंयकारांचे आनी पुराय सगळ्या भारतवासियांचे गुढी पाडव्याच्यो आयच्या पाडव्याच्या निमित्तान दिवाळीच्या पाडव्याच्या निमित्तान खूब खूब शुभेच्छा।